काल जे मडगांव इन्सिडेंट जाला न्हू तेज्या बद्दल सांगपाक सोदतां. आमी सिन्स पोर्तुगीज टायमासान हिंगा बिजनेस करता मटन चिकन बिफाचे. आनी हेज्या पयलीं आमकां कितें इतले कोणेन हॅरेसमेंट करूंक नासले. आनी आमकां लागता गव्हर्मेंट अथॉरिटी, एनिमल हजबंड्री आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स, दोतोर आनी पुलीस. सडनली आतां हे एक म्हयनो जाले आतां हे बजरंग दल आनी दुसरे कोण एक्टिविस्ट म्हणून एक्टिविस्ट म्हणजे ते कितें आहा मॉब भाशेन येयना, तेंचे बरे कामाक लागून एक्टिविस्ट करता. हे लोकांचे बिजनेस कितें इनलिगल आहा लिगल आहा डायरेक्ट येवन अटॅक करपाचें म्हणजे रॉंग आहा. तर हांव सांगूंक सोदतां की जे एक्टिविस्ट आहा तांकां कितें लिगल इनलिगल जाय करपाक जाल्यार तेंच्यांनी पुलिसांक आनी गव्हर्मेंट अथॉरिटी आहा न्हू तेंच्या कडेन वचून कंप्लेन करचें पडटा. ते करिनासतना डायरेक्ट बिजनेसाचेर अटॅक करता आनी रॉड घेवन हे घेवन तांकां मारपाचें हे सारकें एकदम मॅस जाला. आनी हिंगा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन CMा कडेन आमी मागूंक सोदता की आमकां प्रोटेक्शन जाय हे बिजनेसाक लागून आनी तेंचेर कितें आहा तें बॅन करूंक जाय. आमी आतां एक डेलिगेट CMा कडेन बी मेळटाले आनी गव्हर्नराकूय आमी एक एप्लिकेशन करता की हेंचेर कितें तरी खंय तरी स्टॉप जावंक जाय हें काम. कित्याक सगळे बिजनेस करता ते सगळ्यांक कितें प्रोसिजर आसा ते भाशेन प्रोसिजर करून आमकां ते न्याय दिवपाक जाय. ओके. सध्या तुमकां कितें प्रॉब्लम फेस करचे पडटा बिकॉज सध्या फेस्टीव सिजनूय चालू आसा. हय आतां भायरसान जे माल हाडटा न्हू आमी बॉर्डरीचेर ते रावन पयलीं आडायताले ते हेंचो त्रास जाता आमकां कोणाचो हे बजरंग दलवाल्यांचो. कित्याक थंयसर बॉर्डरीचेर लिगल इनलिगल गव्हर्मेंट अथॉरिटी पळोवंक जाय. हे येवन थंय आमकां स्टॉप करता. हेंचो मेन हेतू कितें आहा हिंगा बीफ येवप दिवपाक ना खंय गोंयान. आतां हे आतां चालू जावंक ना न्हू बिजनेस. हे बिजनेस सिन्स पोर्तुगीज टायमासान चालू आहा आनी हे गोवान आहा म्हणजे हिंगा गोवा ट्युरिस्ट प्लेस आहा. हिंगा सगळे तरेचे लोक आसता, मांस खावपी आसता, चिकन खावपी, मटन खावपी. सपोज हांकां कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार ते सपरेट गोश्ट. पूण हे डायरेक्ट येवन अटॅक करपाचें हेंचो मेन कितें आहा गोंयान बीफ बॅन करपाक जाय. तर हे तेंचे इनलिगल भाशेन करता न्हू. तर हे खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. आतां म्हापशेच्या मार्केटान केन्नाच्यान तुमी शॉपां बंद दवरिल्ली आसा? आयच्यान कंप्लीट बंद आहा. सावथूय आनी नॉर्थूय बंद आहा. आतां आमकां गव्हर्मेंट आमकां प्रोटेक्शन दीत जाल्यार आमी स्टार्ट करतले. आयज आमचे CMा कडेन उलोवप चालू आहा. तेंच्यांनी आतां आमकां कितें अश्युरन्स दिता तें पळोवन मागीर आमी सांजचे मिटींग घेतले. आयज तुमी See, these meat vendors who have come to meet me, the delegation, is because of the growing concerns of vigilantism which is going on across Goa, which has unfortunately sought to be infiltrated in our peaceful state. Let me tell you one thing, whoever it may be, we need to follow the law, whether the meat traders or whether the other persons. Everyone needs to follow the law. But here in this case, I'm seeing that there are cases, growing cases of mobs calling themselves vigilantes, visiting houses, checking the fridges and other cupboards of residents to check what has been stored there. This is complete trespass and they have absolutely no authority of law. Now they are going to the shops and that they are trying to get themselves to inspect what is the meat being sold, which is again wrong. There is no authority of law vested with these so-called vigilantes. They are not recognized bodies under the Animal Welfare Board, and even otherwise the question is whether they have, even if they had a registration, whether they can take law in their hands and collect samples and try to send it, because this is not just obstruction of a right to business, which is a legitimate business, but also creating communal tensions across the state. And at a time when we are celebrating Christmas and this festive spirit, I don't think these kind of things are warranted. So they have come to me to ask for my help. I have assured them that whatever help I can give, not just as an MLA, but also as a lawyer, I will have to take this matter to the court. I will get my junior advocate to draft the necessary petitions and we will move the High Court, because the conduct of these elements
who are trying to bring disrepute to the name of Goa and trying to create this communal disharmony should not be permitted to raise their tentacles and create a bad name and image for Goa, nor disturb our peaceful coexistence. Secondly, I don't know why the police has been silent, and the police, instead of taking action against these vigilantes for this illegal action, are actually booking these vendors. And we will have to call and question the action of the police, and also demand for inquiry and action against the police for doing such illegal acts by the police themselves. आमच्या घरान येवन आमकां दादागिरी करून आमकांच मारता. ओके हां दादागिरी कोण करता दादागिरी करतात तेच न्हू. बजरंग दंगवाले येयले न्हू ते कितें विचारपाचें बरे भशेन विचारूंक जाय. 10 जाण येतात 10 क्वेश्चन करतात आनी कोण फाटल्यान मारतात आनी मनशांक सारके हे करतात ते हॅरेसमेंट करतात. एकटो कोण बाबा विचार कितें विचारपाचें तें. 10 जाण येतात तो फाटल्यान येता तो फाटल्यान येता अशें जायना न्हू. ते दादागिरी करता न्हू अशें जालें न्हू. आतां काल पळय ते मडगांव येयल्यात शॉपार येयल्यात ते शॉपार येवन तांकां गाडी काड दार उगड खंयच्यान येयला कितें जाला हे कितें तांकां रायट आहा. तांकां रायट ना. ते गव्हर्मेंट कोण आहा ते गव्हर्मेंट पळोवन न्हू. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी येवन चॅक करून न्ही आमकां प्रॉब्लेम काय ना. हे फाल्यां येता जाल्यार घरान येवन आमच्या हेच केलां. लास्ट टायम पेड्यान केल्या हेंच्यांनी. रातचे आमी एनिमल हजबंड्री म्हणून भितर घुसल्यात आनी तांकां मारला बडयला तांकां सॉलीड. आनी घरान घुसल्यात बायलां आहा भुरगीं आहा. हांकां इतलो पावर खंयचो कोणें दिला हांकां. गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवंक जाय. आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की हेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून. हे ते करता ते लिगल आहे इलिगल. आता फाटल्या दिसांनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान सुद्धा लायव्ह जानवर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तुमकां खबर आहा गव्हर्मेंटाचे गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आहा फॅक्टरी आहा थंयसर सुद्धा लायव्ह एनिमल हाडटाले विथ डॉक्युमेंट्स. ते सुद्धा हेंच्यांनी हेच बजरंग दलवाल्यांनी ती गाडी हाडून जंगलान व्हेल्या. जंगलान व्हरून ड्रायव्हरांक मारले. हे फोर्सफुली करपाक लागला. हेंचं इंटेंशन कितें आहा तें हिंगासरले सीएमान पळोवंक जाय. कित्याक आमकां सपोर्टूच ना न्हू कोणाचो. आमी हिंगा जशें नुस्तें विकता मार्केटान जशें दुसरें चिकन मटन विकतात त्या भाशेन आमी बी एक पब्लिकाक लागून हिंगा सर्वीस करता न्हू. बिजनेस करता म्हणजे कितें आहा खाली आमकां लागून न्हू. दुसऱ्यांचे एक चिकन मटन नुस्तें कशें विकता त्या भाशेन आमकां बी प्रोटेक्शन जाय न्हू.